इन सब लोगों ने मिलकर लूट लिया गोवा को। कांग्रेस ने, बीजेपी ने, धौलीकर ने, इन सब लोगों ने मिलकर लूट लिया गोवा को। गोवा में भी पाप का घड़ा भर चुका है। अब गोवा के अंदर भी चमत्कार होने वाला है। ये इतने सारे लोग जो खड़े हैं, दूर दूर तक जहां मेरी नजर जा रही है लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लोग लाए नहीं गए, सब लोग अपनी मर्जी से यहां पे आए हैं, अपना अपना पैसा खर्च करके यहां पे आए हैं। दोस्तों, ये कुछ ना कुछ अद्भुत हो रहा है गोवा के अंदर भी। मैं 2 दिन से गोवा में हूं। इस बार मौका है आपके पास। इस बार आप अपनी पार्टी की लॉयल्टी भूल जाइए और एक बार इस बार गोवा के लिए वोट दे दीजिए। एक बार ईमानदारी के लिए वोट दे दीजिए। इस बार सांगपा जाय की एकूच पक्ष आसा आम आदमी पार्टी आणि आम्ही पतंग सोडिना। आम्ही कितें सोडटात पळय सांगात, आम्ही पंछी, वी फ्री बर्ड्स इन द एयर. So all these are birds that we are going to let free in the air because we trust them completely. पूर्ण विश्वास आसा तांचे की ते वतले म्हणून आणि आमच्या गोंयांत सुंदरताय हाडटले म्हणून, स्वच्छता हाडटले म्हणून, भ्रष्टाचारा विरुद्ध आसतले म्हणून आणि आमचे गोंय साफ लीप आणि एक तरेचे गोंय आशिल्लें पळय तें परत हाडटले म्हणून. वी ट्रस्ट देम बिकॉज दे आर ब्युटिफुल बर्ड्स दॅट वी आर सेटिंग आउट इन मोशन. 35,000 काय 36,000 कोटी म्हणटाले ते तितूंतले 36 पैसे आमकां मेळोंक ना भावानो भयणानो. 5 वर्सां सोंपली, एकूय मनीस तो जेलीन धाडटा म्हणटालो तितूंतलो एकूय मनीस जेलीन पावंक ना भावानो भयणानो. फक्त आतां तुमकां आयकूंक येतले एकच स्कॅम, हावसिंग बोर्ड स्कॅम. बाकी सगळी स्कॅमां थंय गुड्ड्याक पडली आनी एक नवे स्कॅम म्हणून वयर सरले, हावसिंग बोर्ड स्कॅम. आनी हावसिंग बोर्ड स्कॅमाचो मेन आरोपी कोण खबर आसा तुमकां? खबर आसा तुमकां? हांव मेन आरोपी केला. म्हाका नोकरी सोडटा म्हजेर एक FIR घालून म्हाका आतां आरोपी म्हणटा आनी सगळ्या मिडियांतल्यान म्हजें नांव फ्लॅश जाता. आज सुद्दां नॅशनल मिडिया म्हाका विचारता तुजेर आरोप आसा. अरे आरोप कोण घालता? तुमचे आरोपाचे हांव कांयच पर्वा करिना. म्हाका फक्त ही गोंयची परजा, ही गोंयचे जे लोक बसल्या, हांव तांच्या आरोपाक भिता, तुमच्या आरोपाक भिना. गांवांत कुंकळकार हांव, आमचे पुर्वज मेले, झुजले आनी पुर्वजान सुटके खातीरची झूज मारले, तांचो सुपूत हांव तुमच्या आरोपाक भिना. हांव खंयच्या लेवलार वचून तुमचे कडेन झुजपाक तयार आसा आनी गोंयचे फुडारपण जे आज म्हज्या हातान दिता आनी दिलां तें फुडारपण व्हरपाक हांव काळजीदार आसा. इतलें तुमकां सगळ्या जनतेक सांगता. आपाची साखळे सभा झाली. अब गोवा का भी पाप का घड़ा भर चुका है। मनोहर पारिकर, पारसेकर, धौलीकर, इन सब लोगों ने मिलकर गोवा को लूट लिया। बीजेपी, MGP, कांग्रेस, इन सब लोगों ने मिलकर गोवा को लूट लिया। अब ऊपर वाला अपनी झाड़ू गोवा के ऊपर भी चलाने वाला है। जब आम आदमी पार्टी की आपकी सरकार बनेगी तब भी अगर कोई MLA, कोई मंत्री अगर हमारा गड़बड़ करेगा, जितनी सजा सरकार ने लिखी है उससे डबल सजा उसको दिलवाएंगे। सबसे पहले उसको जेल भिजवाएंगे। किस बार बीजेपी को भी वोट नहीं देना, कांग्रेस को भी वोट नहीं देना, लेकिन एक गलती मत कर देना, कभी धोखे में आके धौलीकर जी को वोट मत दे देना. देशाची संरक्षण अवस्था, देशाचे जे आता प्रश्न थंयच सोडल्या आणि प्रत्येक म्हणजे पंचायतीचे इलेक्शन जाव, पक्षाचे इलेक्शन जाव, ZPचे इलेक्शन जाव, देश असो उपांतर उडून धावून येता, पण मयाचो प्रश्न ताका दिसना. हांगाच लागीं एक गवणाळे पूल आसा आनी त्या पुलाक आयज म्हाका दिसता म्हयनोभर बंद म्हणून सांगला. आता कारण कितें तर तुमकां खबर आसा त्या पुलाचो खांब्यांक क्रॅक गेला. अरे इतले कोटी मोडून पूल बांदला, तो कित्याक चलो नचो? GSIDचो जो चेअरमॅन तेजेर कांयच इन्क्वायरी करिना आनी ताका लागून हो पूल पयलीं खबर आसतना सुद्दां हो ओपनिंग केलो. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी उदय परब.